18 जून काँग्रेस समिती आणि त्याची वांगडी बरोबर म्हणजे बरोबर असा म्हजो जनरल सेक्रेटरी बाब नवनाथ खांडेपारकर, आमचे मदीं ज्येष्ठ आनी श्रेष्ठ स्वातंत्र्य सैनीक वसंतबाब नायक आसा, ते 87 वर्सां कंप्लीट केल्ले आसा. तुजे म्हजो खजिनदार आसा विनायक बाब मोडेकार, मंगेश नायक आसा, चंद्रकांत खांडेपारकर आनी सीताराम केरकर. आमी 115वी बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर राम मनोहर लोहियाची सेलिब्रेट करपाक जमल्या. काही कारणावश आमचे जे गेस्ट आशिल्ले ते पयस आसल्या कारणान दिगंबर पावलना, चेअरपर्सन पावलना. सो आमी बरे उमेदीन सेलिब्रेट करता. ग्रेट स्वातंत्र्य सैनिनी महान नेतो एका याद करता आमी 115वी बर्थ एनिवर्सरी निमित्त. आनी खूब बरें दिसता स्वातंत्र्य सैनिकान जे हांगा रोवन दिल्ले ते आमी फुडें व्हरपाक काम करता. मडगांवचे नागरीक, स्वातंत्र्य सैनीक भुरगे, तांचे कुटुंब. 8 लाखाक पयलीं गुरुनाथबाब सदी सांगताले. गुरुनाथबाब, वसंतबाब कारंबोरकर, मधुबाब मोडेकर आनी बसवन मोडे चौगांनी एक संघटना फॉर्म केली. आनी त्या लोह्या मने देखरेख कोण करतले निमित्तान संघटना फॉर्म करून रुईंद्र बाब तेन्ना सीएम आशिल्ले, तांकां धरून 8 लाखांक ब्युटिफाय केल्ले आसा. पयलीं इली टेकडे म्हणटाले ते इलो दोंगर कसो आशिल्लो म्हणटाले डोंगुर्ली, हांगा हे सगळे घडोवन त्याच्या नंतर दिगंबर काम सोबत फॉलोअप करूया. हो स्टॅच्यू उबो जालो डॉक्टर राम मनोहर लोहियाचो. बरे आर्टिस्ट हाडून आमची बरे मनीस हाडून तेजे मार्फत कोल्हापूरच्या स्टॅच्यू उबो केल्लो आसा. आनी आयज हे सगळे घडटना परते दिगंबर बाबान हे आमकां ब्युटिफिकेशन करपाक जवळ 2 कोटी सँक्शन करून मातशी वेगळें वातावरण जालां. बरें दिसता. कांय गोश्टी केल्ल्या, थोडी उरल्या करतले, पण ह्या महान नेत्यान याद करतना आमी सदी मागता. सरावंडींग आमचे टॅक्सवाले आसा, मडगांव नागरीक आसा. हे लोह्या मदार आमची स्वातंत्र्य सैनीक म्हणटाले मंदीर जावं आसा. हे मंदिराची देखरेख मडगांवकारांनी करूं जाय, आमी करूं जाय. हांगा घाण जावं जायना. कित्याक हो इतिहासीक प्लेस आसा जे जळमाळासान लोक येता, हिंदुस्थाना भायले सुद्दां लोक येता. आमी जाणा आमचो गव्हर्नर सुद्दां हांगा येवन गेलो, सतपाल मालिकजी. ताणें सुद्दां म्हणलें लोह्या आपलो मना आसा ताका लागून आपूण पॉलिटिक्सां पडलो. अशी व्यक्ती येवन गेला आनी ते आमकां सगळें आपूण थंय गव्हर्नर बंगल्याचो व्हेला च्या पाणी दिलें ताणें. अशी व्यक्ती हांगा येता. इतले लोह्याक इम्पोर्टंट आसा. आमी कित्याक इम्पोर्टंट जातली म्हणून हांव सदी म्हणटा. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया याद करता. स्कुलाचे भुरगे, मडगांवचे नागरीक आनी भुरगे, कॉलेजी भुरगे सदां काळ हांगा येवचे आनी तुजे मना हाडचे. फ्रिडम स्ट्रगल कितें आशिल्लो जेन्ना 1946 गोंय सगळें भिताले पुर्तुगेजां. डॉक्टर राम मनोहर लोहियान पयली कीट पेटयली हांगा सुशेग घेवपा येयल्या कारणान. आनी त्या वेळार स्वातंत्र्य सैनीक आमचे जे लोक आशिल्ले 15-16 वर्साचे 18 वर्साचे भुरगे तयार जाले आनी फ्रिडम स्ट्रगल तयार जालो. आनी 14 वर्सां नंतर आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें आसा. तेणें खूब त्रास भोगले आनी खूब हाल अपेश्टा भोगली. आपली फॅमिली त्यागली. तातूंत आमी आसा पळय सगळे. आमचे आवय बापूय जाणटे आसले तेणें सगळें केल्लें आसा. आमी सदां तांकां याद करता. आमची बाब लोह्याक याद करतना आमी एक मॅसेज दिवंक सोदता. येणारे जे गोंयांत घडटा ते बरोबर न्ही. बाबा खंय तरी मना काळजा मना हात घालून विचारूं जाय बाबा आपूण करता बरोबर न्ही. हें बरें करपाक फुडें सरपा जाय. आमची भुमी आमकां उरूं जाय आनी गोंयकार पण सदी उरतलो जाल्यार कांय गोश्टी करूं जाय. ताका आमी सदां कमिटी मार्फत आमची कमिटी बरी काम करणार आमी मागता. बाबा लोह्या मध्ये सदां अशें बरें उरचें, सदां नितळ उरचें आनी स्वच्छ उरचें आनी सदां लोक हांगा येवन वचचे. त्यो बरें.